शेतकी मंत्री विजय सरदेसाईन मंगळारा खासा पत्रकार परिषद आयोजित केली। काणकोणा हालींच जी पूर येवन शेताभाटांची लोकांची नाशाडी जाल्या त्या संदर्भात मंत्री सरदेसाईन बसका घेतली। काणकोणा पुरातल्या लुकसाण भरपाईचेर आणि सवलतीचेर भर घालपाक मंत्री सरदेसाईन ही परिषद आयोजित केली। तशेंच तियात्र आणि नाटकाचेर 18% GST या संदर्भातय मंत्री सरदेसाईन भासाभास केल्या। आरडीएक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट। पहिले म्हणल्यार काणकोणीचे जे फ्लड डॅमेज जाल्या ताजेर आमचे पार्टीची एक टीम आणि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट आणि वचून एक डिटेल्ड असेसमेंट केल्लो आहा। डिटेल्ड असेसमेंटाचेर अशें दिसता की हो अनसिजनल रेन जो जालो तातूंत क्रॉप लॉस केसीस म्हणटा त्यो 90 मेळ्ळ्या। थोड्या जाग्यांचेर आमी पावूंक ना कित्याक चड पयस आहा आनी थंय आमकां अशें दिसता की एक 40 आनी येवंक शकता। दीस इज द एक्सपेक्टेड। पंप काबार जाल्यात म्हळ्यार इन्फ्रास्ट्रक्चर लॉसूय जाला आनी क्रॉप लॉस जाला। इन्फ्रास्ट्रक्चर लॉसान पंप हावजाचेर डॅमेज जाल्ल्यो अश्यो 10 केसी आयल्या। पायपलायन डॅमेज जाल्ले 4 केसी आहा। रिटेनिंग वॉल डॅमेज जाल्ले 11 केसी आहा। सो अश्यो 155 केसीस विच आर affected due to these flash floods, due to these unseasonal rains and floods. हातून एक आमकां शेतकरी आधार निधी म्हणून एक स्कीम आहा सरकाराची। ह्या स्किमाच्या अंडर इन्फ्रास्ट्रक्चर आमच्यान कांयच रिलीफ दिवपाक मेळना डिपार्टमेंटान। पूण मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारा कडेन हांव काल उलयल्लो आहा। आमचो ओरिजिनल प्रपोजल असो आशिल्लो की शेतकरी आधार निधीन जें कितें जाता तें आमी दितले आनी उरिल्लें जें कितें आहा तें चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड नाजाल्यार डिजास्टर मॅनेजमेंट फंडांतल्यान दिवचें म्हणून। पूण मुख्यमंत्र्याचें अशें ओपिनियन आहा की तो म्हणटा ही काणकोणची केस एक स्पेशल केस अशी कर आनी सगळ्यांत तूंच दी म्हणून। तियात्रिस्ट खूब तशें केन्ना केन्ना पर्सनल वचूंक वतात पॉलिटिशियनाचेर। इन द लेटेस्ट केसीस दे हॅव गॉन पर्सनल ऑन मी, बट आय हॅव रिपीटेड सो मेनी टायम्स दॅट नो वे दॅट वी वील डू एनी सॉर्ट ऑफ सेन्सरशीप ऑफ तियात्र। हें जावंक जायना। आमी लिबरल आनी गोंयकारपणाचो भाग जाता। आमी तियात्र म्हणटा आमचें कल्चर म्हणून हें फुडें व्हरपाक आमी पयले आसतले। पूण तियात्रिस्टांनी रिप्रेजेंट करचें पडटलें की बाबा आमकां हें जाता। आतां ऑफ हँड जर आमी GST वाचना ताजेर अशें दिसता की 20 लाख रुपया टर्न ओवर जाचो चड आहा तोच GST ब्रॅकेटान येतलो। 20 लाखा परस कमी जो आहा तो GST ब्रॅकेटान येना। हाजो अर्थ असो जाता की ऑफ हँड इफ वी गो टू सी खूब तियात्रिस्ट सुटूंकूय शकता। पूण जे कोण सक्सेसफूल आहा तांचो टर्न ओवर 20 लाखा वयर वता ते हातून ब्रॅकेटान उरतात। सो वी आर विलिंग टू टेक अप द केस ऑफ देयर्स, बट दे वील हॅव टू रिप्रेजेंट। कोणे तरी हाजेर अभ्यास करून सरकारा कडेन रिप्रेजेंट करचें पडटलें।